वजन माप खात्यान नोकर भरतीन मोठे स्कॅम जाला म्हणून गोवा फॉरवर्डाचो आरोप. 273 भुरग्यांतले फक्त 3 जाण सिलेक्ट जाल्यात, ते बी मंत्र्याचे मनीस. 3 जाण वास्कोचे. तातूंतलो एकटो खंय मिलिंद नायकाचो PS. गोवा फॉरवर्डान विजिलन्स चौकशी मागल्या, नाल्यार नव्या लोकायुक्तान तरी दखल घेवची म्हणून मागणी. मिलिंद म्हणटा मंत्र्याक खंय नोकर भरती लागना, एकाच घरान सुद्धा 2 जॉब मेळूंक शकतात. आणि आम्ही पहिले आज जे स्कॅम भायर काडटात ते लिगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंटाचे हेतूंक इन्स्पेक्टराचे पोस्ट घेतले आणि इन्स्पेक्टराच्या पोस्टाक आमच्या माहिती प्रमाणे जे आमच्या म्हऱ्याक माहिती आयला तातूंत डिसेंबराक एडवर्टायज जाल्ली आणि 273 कॅन्डिडेट्स अपियर्ड फॉर द एग्जाम्स. ओनली 3 वॉज पास. 3 जाण पास जाले. दिस को इन्सिडन्स किंवा कितें तर 3 जाण जे पास जाला ते वास्कोचे आणि 3गांतले भितर एकटो PS मिनिस्टराचो PS आसा आणि तो वास्कोचो. 273तले फक्त 3 जाणांक जे मार्क पडलात ते अबव 80 आणि बाकीचे जे मार्क पडलात ते बिलो 50. बाकीचे ऑल जे कॅन्डिडेट आहात तांकां बिलो 50 पडलात. म्हाका दिसता की जे मार्क पडले हांकां हातूंतल्यान पेपर लीक जाल्लो हाचो आमकां डावट येता. पेपर लीक जालो आणि म्हण ह्या 3 जाण जे मिनिस्टरा कडेन लागीं आशिल्ले अशे लोकांकच मार्क चड पडले, नाजाल्यार बाकीच्या कोणाक पडले ना. आतां प्रश्न असो येता की जर पेपर लीक जाला तर ताजी विजिलन्स इन्क्वायरी जावपाक जाय. आनी आमकां अशें दिसता की डायरेक्ट हाजी जो डावट आसा तो मिनिस्टरा कडेन वता, मिलिंद नायका कडेन वता. तातूंत मिलिंद नायकाचो PA आसा प्लस मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंटाचो जो कंट्रोलर आसा त्या कंट्रोलराक आमचे डिमांड आसा की तांणी पेपर कोणी सेट केले, पेपर कोणी तपासले हांची इन्क्वायरी जावची, हे कोणी केला म्हणटे. जर गव्हर्नमेंट जर ताजी इन्क्वायरी करना तर लोकायुक्त जो आसा तो आजूच अपॉयंट जाला, ताणें सो मोठो ती केस घेवपाची आनी ताजी इन्क्वायरी करपाची. त्या लोकांक कळटलें की लोकायुक्त म्हणटा हें बावलें न्ही. लोकायुक्त म्हणटा तो खरोच भ्रष्टाचाराच्या विरुद्ध ज्यो केसी आसात त्यो केसीची स्टडी करपाची आनी पनिशमेंट करपासाठी एक कॉन्स्टिट्युशनल हेड म्हणून काम करता. आनी जर तें करना तर अशें जालें की लोकायुक्त फेल जालो आसलो. लोकायुक्त आसून नासून फायदो कांय ना. सो लोकायुक्तान हाजी चवकशी करपाची आनी जनतेक न्याय दिवपाचो. त्याच बरोबर आमी अपील करतात बाकीच्या कॅन्डिडेटांक की तांणी ताजेर कंप्लेन करपाक हरकत ना, तांचेर FIR लॉज करपाक हरकत ना. जे कितें असिस्टंट आहा ते गोवा फॉरवर्ड हे आमी तांकां दिवपाक तयार आसात. प्लस मंत्री मिलिंद नायक म्हणटा मंत्र्यांक खंय नोकर भरती लागना. खंयच्याय डिपार्टमेंटाचे रिक्रुटमेंट आसता पळय ताका मिनिस्टराची कांयच जबाबदारी आसा, मिनिस्टराचे कांयच इन्वॉल्वमेंट आसा. 3rd एजन्सीक दिवन सगळें केल्लेलें आहा आनी डिपार्टमेंट पळयता ते. डिपार्टमेंट वेगळे, मिनिस्टर वेगळो. आतां तांच्यांनी कितेंय जर घातलें आनी तांकां हें करपाक जाय जाल्यार तांच्यांनी जाय ती चवकशी करपाक जाता. प्रॉब्लेम काय ना. हांव तांकां विचारून पळयलें ते म्हणपाक उसमें कुछ फ्रॉड नाही. खंयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो किंवा खंयच्या एरियाचो वास्कोचो म्हणजे कितें म्हाका खबर आहा. सिलेक्ट जाला त्या प्रमाणे 2 डिफरंट कॉन्स्टिट्युएन्सीचे मनीस आहा इतलें खबर आहा. एक फावटी 2 शेजारी सिलेक्ट जावंक शकता. बरें असलें जाल्यार मेरिटाचेर वयता न्ही ते. 2 जाण शेजारी हुशार आसूंक शकना. एका घरान 2 भाव हुशार आसूंक शकना. ते कितें जाता तो प्रश्नच लागना. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. आरोंदा व्हाईट ऑर्चिड जेटीची वणद मोडून वड्यात म्हूण NGTन आदेश दिला. वणद मोडून 19 मेळ्या पयलीं रिपोर्ट दिवचो म्हूण महाराष्ट्राचे कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक सांगला. ते वणटीक लागून थंयच्या नुस्तेकारांक यो वच करूंक कटकट जाताली. जेटीचे वणटीचो पारंपारीक नुस्तेकारांक त्रास जाता म्हूण प्रुडंटाचेर एक सारखे रिपोर्ट केले. ची केस आमच्या बाजून लागलेली आहे, तेव्हा सरकारान ह्याच्या पुढे आमची अशीच दखल घेवची आणि जी आमची मच्छीमारांची वाढ आसा कायमस्वरूपी ती चालू ठेवची. पाईप बी आसत ते सगळे काढपाचे. भिंत आणि पाईप पावसाच्या आधी काढूचे, कारण आमका त्याचो त्रास जाता कामा नाही धंद्यासाठी. ते ती काढूच्यासाठी जे पाईप घातलेत बघा ते वाईच काढा. आम्ही होडीये फाय ठेवतलो. कालचा जो 29 तारीखला हरित लवाने निर्णय दिला की मच्छीमारांना खुला मार्ग मिळाला. म्हणजे कसं सांगायचं म्हणजे आज जी मच्छीमारांना अडचण होती, आज किती दिवस हे लोकांनी आम्हाला धंदा करायला दिला नाही, हे धंद्याला जाता येत नव्हतं, ते आजच्या कालच्या निर्णयामुळे आम्ही सगळे मच्छीमार सगळे सुखावलो, आनंद त्यांचे व्यक्त करतो. ही जी या ठिकाणी भिंत बांधलेली आहे, पिलर्स टाकून ही जी सिमेंटची भिंत बांधलेली आहे, या भिंतीमुळे आमच्या संबंध आरोंद्याचं आणि या खाडीचं सौंदर्य नष्ट झालेलं होतं आणि त्यासाठी आम्ही आतापर्यंत संघर्ष करीत होतो.
आज हरित लवादाने ही भिंत बेकायदेशीर असून ती तोडण्याचे आदेश दिलेले आहेत. आता पुढे माननीय सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी काय करतात यांच्यावर ते अवलंबून आहे. त्यांनी ही लवकरात लवकर भिंत तोडून घेतली पाहिजे अशी आमची आरोंदावासियांची मागणी आहे. आज गणपती जो जिथे विसर्जन केलं जातं तिथली जागा जी भिंत आहे ती संपूर्ण भिंत आहे. पूर्ण भिंत आहे. ते तिचा आदेश कोर्टाने दिलेला आहे, आमच्या बाजूने दिलेला आहे, जनतेच्या बाजूने दिलेला आहे. हे पूर्ण होईपर्यंत ही जेटी इथून हलेपर्यंत पूर्ण नष्ट होईपर्यंत मिळावं अशी आम्ही आशा बाळगतो. तसंच वेळोवेळी आम्हाला गोव्याचे प्रुडनने पुष्कळ साथ दिली, त्यांचे आम्ही आभार मानतोय. आळंदा संघर्ष समितीचा विजय असो. मुख्यमंत्र्यांच्या गावात लोक उदकाक पातीशीर. मांद्रे मतदारसंघात तुवें विर्नोडा पार्शा कितलेशेच दीस जाले खंय उदक ना. थळाव्यांनी निमणे थंयच्या PWDच्या एक घेराव घालो. PWDच्या टँकराचो ड्रायव्हरूय उदकाक लागून कासकीसावा करता म्हूण लोक बोवाळ मारता. गावातली पायपां फुटल्या ताचेरूय लोक उपाय काडचो म्हूण लोक मागता. फोटू शेडगांवकर ड्रायव्हर भुतात टँकर घेऊन गेला आणि टँकर त्याने देवळाकडे अर्धो खाली केलो बॅरलांनी आणि त्याच्या उपरांत बाकीचो रस्त्यार बेश्टो वतून सोडलो. जेईक सुद्दां तेणी कितें सांगलें तुज्या बापायक घेवन नाल्यार हिच्या बापायक घेवन. कित्या खातीर हो विशय जालो? हो विशय म्हणजे लोकांक पाणी घालूंक सांगला. थंयच्यान तो म्हणलो आपूण लोकांक पाणी घालपाक येना. कितें स्पेशल थंयसर उदक नासलें म्हणून उदक टँकर ना आसा ऑलरेडी 2 म्हयने जाले. पयऱ्यान पाणी आसता थंय नासता. टँकरवाले येयल्या उपरांत असो प्रॉब्लेम करता लोकांक पाणी घालिना. That we haven't got any water for so many days now, and if there's water for a day, then after some days we don't get and there's no drinking water, and people are going to different places, wells are drying up, there are a lot of problems that we all face. And You had complained in the authority department? yeah, we have always complained, but nobody seems to be taking the fall for it. Everybody just passes it to the next person and to the next person, and that's how it always goes on. And मडगावची नगरसेविका अश्लेषा नायक आयतारा दनपारा न्हंयेत बुडून गेली. ती 47 वर्साची. बुडिल्ल्या एकल्या तरणाट्याचो जीव साल्वार करूंक गेल्ले कडेन तिका मरण आयलें. उसगांव सोनारबाग फार्म हाऊसान ती पिकनिकेक गेली. कुडचडे काकोड्याच्या 17 वर्साच्या चल्याक बुडटा तो पळोवन ताका वाटोवपाक म्हूण ती गेल्ली. दोगांय गेली. मडगावची नगरसेविका अश्लेषा नायकाच्या कुडीचेर सोमारा निमणे संस्कार जाले. मडगावच्या नगरसेवकांनी आदल्या नगरसेवकांनी तशेंच प्रतिष्ठीत व्यक्तींनी दुःख उक्तायला. आयतारा उसगांवां सोनारबाग पिकनिकेक गेल्ले कडेन तिका बुडून मरण आयिल्लें. कुडचडे काकोड्याच्या 17 वर्साच्या मोहम्मद अराफताक वाटावंक म्हूण ती गेल्ली. Very soft spoken, very helpful, and very much dedicated to her work. In fact, we have lost a good upcoming social worker who wanted to do something for the city of Margao. While paying respect to her soul, I pray to Almighty to give full support and all the help to her parents and all the family members to bear this tragic shock. ती वायट दिसना की आयज सांगपाक उलोवंक सुद्दां बरें दिसना, आयकोंकूय बरें दिसना. आमकां इतलें वायट दिसलां, भरपूर दुख्ख जालां. एक आमची बरी कावन्सिलर गेली. खरेंपणान मडगांवकाराक हो एक धक्को. आनी मरतना सुद्दां ताणें आपल्या लोकां बद्दलची जी कणव आसा, जी सोशल सर्वीसचो रक्तानूच जो आसता तो दाखोवन दिलो. म्हटल्यार ताका सॅल्यूट करपा सारकी गजाल आसा. हांव मागता दुनिया देवा लागीं ताका स्वर्गींचें राज मेळो. अश्लेषा वेरी गूड एक्टीव लेडी. एज अ कावन्सिलर हांव म्हणटा की म्हज्याकय चड एक्टीव काम करणारें चली हें आमच्या आज हयात ना. देवान ताच्या आत्म्याक शांती दिवची अशी आमी देवा कडेन प्रार्थना करताच. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. घेऊया एक विराम.